गायन घेऊया A5 पेज नंबर 3 A5. Sotan Bapa सगळ्यांक तुमकां देवबरो दिसत्यो तुमकां जेजू करपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट भेटयता देवाक दिन वाचून नेसिदाद्वाज आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. दुसरे दिसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या सिरील आनी मॅरी सेबेस्टियन हांचे पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. एड्रियन आनी जुली फेर्नांडीस आपल्या लग्नाचो दीस आयज मनयतात. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. खेरीत भाशेन मागुया डायना तावारीस हे एक्टिविस्ट हॉस्पिटलान आसा बेगीनूच बरी जावपाक ताचे पासतूय मागुया. आमचे फिरगोजेची 400 वर्सां आमी मनोवपाक वेता आसतना ही तयारी आमची बरे भाशेन जावंक मागुया. ह्या दिसांनी आमच्या फिरगोज गवडीक सभेच्या नवी स्थापणी करूंक तयारी चालू आसा. जी विचून काडलेली आपली तयारी करता तांचेर आनी तांची तयारी करूंक आदार दितल्यांचेर देवाचो खेरीत आशिर्वाद मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर बाबा भयण ह्या वेळार पयले सुवातेर आमी पातकी म्हणून ओळखून घेवन देवा लागीं बोगसोने मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वपुत्रता देवा आनी तुमकां बाबा भयण सगळ्यांक सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरान बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा सगळ्या मनान तुजी बोजवण करूंक आनी बाबार्थ आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगळ्या मनशांचो मोग करूंक आमकां फावो कर. आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूत चलयता सासणाच्या सासना. सॅम्युएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी कोण एकलो दाविदाक एक निरोप घेवन आयलो. इस्रायलिताचीं काळजां आतां आबसाला नांवाच्या वाटेन आसात. तेन्ना जेरुजाल्याच्या आपण्या बरोबर आसलेल्या सगल्यांक आपल्या सेवकांक दाविदान म्हणलें, पळून वचूंक तयार जायात, नाजाल्यार आमी अबसलोमाच्या हातान पडटल्यांव. जाता तितले बेगीन आमी हांगासरले वचूया, नाजाल्यार तो आमची फाट धरून आमचेर नश्ट हाडटलो आनी तलवारींनी आमच्या शाराचें निसणटण करतलो. देखून दावीद रडत रडत आनी आपलें माथें धांपून आनी बेश्ट्या पांयांनी
जैतुनांच्या दोंगराची वाट चोडूंक लागलो. तेच पोरी ताचे बरोबरचे आपलें माथें धांपून रडत रडत वेताले. दावीद बाहुरूम म्हणटात थंय पावतच सावलूच्या वांगड्याचो एक मनीस आयलो. तो जेराचो पूत शिमेय. तो दाविदाचेर शिराप घालतालो. मागीर ताचेर आनी ताच्या सेवकांचेर फातर शेवटूंक लागलो. तेन्ना सगलो लोक आनी बोलिश्ट झुजारी राजाच्या दाव्याक आनी उजव्याक रावले. शिमेय असो शिराप घालतालो, हांगा दिश्टीच पडूं नाकाय, नोश्ट्या आनी रोगतान भरलेल्या मनशा. सावलूच्या गोराण्यांचें रोगत तुका सर्वेस्परान बुजोवचें केलां, कित्याक सावलूचें राज तुवें खाण घेतलें आनी सर्वेस्परान तें तुज्या पुताक अबसलोमाक दिलें. तुज्या नशिबांतलें तुका आतां फावो जाता, कित्याक तूं रोगतान भरलेलो मनीस. जरुयाच्या पुतान अभिशयान राजाक विचारलें, हें मेलोलें सुणें राजाचेर म्हज्या दोनयांचेर शिराप घालपाक कोण? वचून म्हाका ताची तकलीच कातरून दी. राजान म्हणलें, जेरुजायाच्या पुतानो, तो म्हजेर शिराप घालता जाल्यार घालून दी. तें म्हाका आनी तुमकां कित्याक पडलां? दाविदाचेर शिराप घाल अशें जर सर्वेस्परान ताका सांगलां. हें तुवें कित्याक केलां अशें कोणाच्यान विचारूं येत? दाविदान अभिशयाक आनी आपल्या सगल्या सेवकांक म्हणलें, म्हज्या रोगताचो पूत म्हजो जीव काडूंक सोदता जाल्यार हो बेंजामीत आतां कितें करचो ना? म्हजेर शिराप घालून दी, कित्याक सर्वेस्परान अशें निर्मिलां. म्हजे कोंती दुखीचेर नदर घालून सर्वेस्पर घोडये आयचो शिराप बऱ्यान फारीक करीत. अशें उलोवन दावीद आनी ताचे मनीस आपले वाटेक लागले. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, उठ सर्वेस्परा, म्हाका निवार म्हज्या देवा. सगलीं बरोबर म्हणुया, उठ सर्वेस्परा, म्हाका निवार म्हज्या देवा. खूब खूब सर्वेस्परा जाल्यात म्हजे दुस्मान. म्हजे विरुद्ध उप्रासतात ते ओदीक ओदीक चोडटात. कितलो लोक म्हजे विशीं म्हणटा, ताच्या देवाचो ताका आदार ना. आमचो जबाब, उठ सर्वेस्परा, म्हाका निवार म्हज्या देवा. पूण सर्वेस्परा, म्हजो जीव राखूंक तूंच म्हजें दाल. तूं म्हजो जोैताचो प्रकाश. तूंच म्हजी तकली उबान दवरताय. सर्वेस्पराक हांव व्हडल्यान उलो मारतां. आपल्या पवित्र पर्वतार तान तो जाप दिता. आमचो जबाब, उठ सर्वेस्परा, म्हाका निवार म्हज्या देवा. देखून आड पडटा, सुस्त न्हिदता आनी उठ्ठा, कित्याक सर्वेस्पर म्हाका सांबाळटा. हजारांनी लोक म्हाका आतां वेडो घालूं, तरी हांव भियेना. उठ सर्वेस्परा, म्हाका निवार म्हज्या देवा. आमचो जबाब, उठ सर्वेस्परा, म्हाका निवार म्हज्या देवा. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. एक व्हड प्रवादी आमचे मोदें उपजलो आनी देव आपले पोरजेक मेळूंक आयलो. Sorves por la soy.
सर्वेस्पो तुमचे सवे असो. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू आनी ताचे शीस दर्याचे पेले तोडी जरासेंच्या मुळकांत पावले आनी तो होळ्यांतलो भायर सरतूच मेडो आत्मो बसुलो एक मनीस समाधींतलो भायर सरून रोखडोच ताका मेळूंक आयलो. ताणें समाधींनी आपलें बिराड केल्लें आनी सांखळींनी लेगून कोणाच्यान ताका बांदूंक जायनासलें, कित्याक सोबार पावटी ताका कोड्यांनी आनी सांखळ्यांनी बांदलोलो, पूण ताणें सांखळी तोडल्यो आनी कोडे मोडून उडयलोले. कोणाच्यान ताका दोमावंक जायनासलें. दीस रात वैल मारून आनी आपणाकूच फातरांनी धाडावन तो सदां समाधींनी आनी दोंगरांनी आसतालो. पयसतान जेजूक पळोवन तो धांवून आयलो, ताचे मुखार सरपोटलो आनी व्हडल्यान बोब मारून ताणें म्हणलें, जेजू, भोव व्हडत्या देवाच्या पुता, म्हजे कडेन तुका कसलें काम आसा? देवाच्यान हांव तुका विनयतां, म्हाका दोगदाय नाका. कित्याक जेजून ताका म्हणलें, मेळे आत्म्या ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी जेजून ताका विचारलें, तुजें नांव कितें? आनी ताणें ताका जाप दिली, म्हजें नांव सेनाबाग, कित्याक आमी खूब जाण आनी आपणाक मुल्का भायर घालिनाका म्हूण तो ताचे कडेन जबोर प्रार्थून मागतालो. थंय दोंगरा लागीं दुकरांचो एक व्हड हिंड चोरतालो आनी मेळे ओतमे ताचे लागीं अशें मागूंक लागले, आमकां त्या दुकरांनी धाड, तांचे भितर आमकां वचून रिगूं दी. जेजून तांकां रोजा दिली आनी ते मेळे ओतमे भायर सरून दुकरांनी रिगले आनी सुमार 2000 दुकरांचो तो आख्खो हिंड व्हड नेटान धांवलो आनी वचून कोळशा वेल्यान उडकी मारून उदकान बुसकोडून मेलो. तांचें राखणें पडून गेलें आनी नगरांत आनी शेतां मोड्यांनी तांणी ही खबर कोडीत केली. आनी कितें जालें तें लोक पळोवंक आयलो. आनी जेजू सोशी येवन देंवचार कोश्टायतलो त्या मनशाक थंय बसलोलो, आंगावलीन न्हेसलोलो आनी तकलेन सारको जाल्लो पळोवन तीं घाबरलीं. देंवचार बसलोल्याक कितें घडलें आनी दुकरां विशीं कितें जालें तें दोळ्यांनी पळयल्लें तांणी हेरांक सांगलें. तेन्ना तो लोक आपल्या मुल्कांतलो भायर सरून वच म्हूण जेजू कडेन मागूंक लागलो. आनी तो होड्यांत चडटना देंवचारान कोश्टायलोलो तो मनीस आपणाक ताच्या सांगाता रावूंक दी म्हूण मागूंक लागलो, पूण जेजून दिलें ना आनी ताका सांगलें, तुज्या घरच्या लोकांशी वच आनी सर्वेस्परान आपले काकलुतीन केद्यो व्हडल्यो वस्तू तुजे खातीर केल्यो त्यो तांकां सांग. तो गेलो आनी जेजून आपणा खातीर केद्यो व्हडल्यो वस्तू केल्यो त्यो देकापुतीन परगटूंक लागलो आनी सगळीं अजाप जातालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. He will keep you under his wings. He will not hurt you. बाबा भयणो, Psalm 91 हे आमी जायते फावटी म्हणटा आमच्या जिवितान, बिकॉज God has destined us to be his good follower. आमकां जायते फावटी देवान आपलो पाटलावदार कसो ह्या संवसारान विचून काडला आनी देव आमचो मोग करता. God loves us, will not leave you. म्हणटच जायते फावटी देव आमकां सानिना. आमचेर कोश्ट येतात, आमचे त्रास येतात तेन्ना देव आमकां सगळ्या वायटांतलो सांबाळटा. आमकां तो आपले कांक्यान दवरता, आमकां बाळगिता आनी उदीक आमचें जिवीत बरे तरेन जिवंक आमकां तो आदार दिता. देंवचार बशिल्लो एक मनीस जेजू सोशी आयलो. खिरीत भाशेन मेळे ओतमे ताचे सोबी आसले. आमी जाणो तो खिरीत भाशेन आयलो तेन्ना एक फौज कशी, आमी एक हिंड कसो आसा म्हूण ते सांगताले. 5000 ह्या मनशा वयर ते बसलेले आसले आनी ते खिरीत भाशेन जेजू लागीं मागताले, भोव व्हडत्या देवाच्या पुता, तुका कसलें काम आसा? देवाच्या नांवान तुका विनयता, आमकां दोग दाय नाका, पूण आमकां ह्या दुकराच्या हिणान तरी धाड.
देंवचार सुद्दां देवाच्या पुताक खालती जाता. देवाचो पूत पदवीदार सगल्या वायटांतलो आमकां निवारता, सगल्या कोश्टांतलो, सगल्या वंदावण्यांतलो आमकां तो निवारून सांबाळून दवरता. जिवीत आमी ताका समर्पण करूंक गरज. तेदे फावटी कडेक अवघडाय आमच्या जिवितान येता, कोश्ट आमच्या जिवितान येता, आमच्या जिवितान जायते असले दोगदावणे येतात तेन्ना आमी जेसूक कितें भाशेन आमच्या जिविताचो मास करूंक गरजेचें. जायते फावटी ताळणेंत आमी पडटा तेन्ना ताका उलो मारूंक गरजेचें. तो आमचो सोमी, तो आमचो राखणदार, तो आमचो दोनी जिविताचो दोनी जाल्यार कितें भाशेन आमचें जिवीत ताका समर्पण करूंक गरजेचें. आमकां जायते फावटी सगल्या वायटांतलो तो निवारूंक येता तेन्ना आमकां कितें भाशेन आपले मालगोडे कशे तो सांबाळून दवरता. यू ही वील नॉट हर्ट, अंडर हीज विंग्स ही वील कीप यू. भाव भयणीनो, खरेंच आमकां तो आपल्या पाखटा खाला सांबाळटा, बरे तरेन राखता आनी सगल्या वायटांतलो निवारता. जाल्यार ह्याच आमच्या दोनयाक सदांच आमी समर्पण करुया. आमचें जिवीत ताका सारकें दवरुया, मांडून दवरुया आनी सांगुया, सायबा, आमच्या जिवितान येतले कोश्ट तूं निवार, आमच्या जिवितान येतल्यो वणदावण्यो तूं सायबा पयसाय, आमच्या जिवितान येतले त्रास तूं आमकां अदीक आनी अदीक फुडो करूंक आदार दी. अशें नुसुल्लें जिवीत आमी सारता तेन्ना देवाक मानता ते भाशेन जिवंक आमकां आदार मेळटा. हीच कृपा आमकां मागून घेवया. गायन घेऊया C18 पेज नंबर 36. C18. म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. सर्वेस्परा, आमी तुजी चाकरां तुजे वेदीचेर दानां हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांचे वरवीं तुजी सोडवण आमकां लाबय. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सगळें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सूर काडी आनी सोदताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची सगळें सगळीं रोचना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणांत आम्हा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैमान खरो देव तो, तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुर्सार आपणें रगत वारून संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळी रोचणे वयर तुवें ताका उबारलोय. ताचो पाटलाव करतल्यांक सासणीक जिविताचें कारोण केलोय. तर आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सूद दोतोबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वरवीं. उंच की तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय. उंच की तुका सोय सोय. बापा, खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी
ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पोंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराची हें रोगो पातकांचें बॉक्सोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया Gesù amico बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो घेवन देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सतरे आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्या समेस्तांक चेंपोर जोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मेळी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुजे बागेवन दवरून तांणी सोर काडी तुका मानवल्या आनी त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांची सांगात तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगातात त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सर्वंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सगळींच्या नांव पवित्र जावं शेरां सांगताय शिकोशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास सांगताली आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवादय करून हे जिवितांत सवस काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आमी बरवंशान एकतां तर आमकां तुजी उदार काकलती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुमचे तांगले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल जे खुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सुमेची शांती सदां काल तुमची सगळें आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची आशिल्ली तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची आशिल्ली तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची आशिल्ली तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें
मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. प्रार्थुया. देवा, आमच्या मोगाळ बापा, सरवणीच्या ह्या जेवणान तुजें जिवीत आमकां दिताय आनी सासणाच्या सुखाक पावूंक आमकां आदार फावो करताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो बावाड सदांच तीर उरूं आनी वाडत वचूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें बरें. पिरगोजीची गवणीक सभा नव्यान स्थापचे खातीर मागणी. सगळीं बरोबर. सर्गीच्या बापा, तुवें मोगान आमकां रोचल्यान, तुज्या पुता जेसून मोगान आमकां सोडयल्यान, तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिस्मा दिसाक मागल्यान, तुजो मोग चाकूंक आनी सगल्यांक वांटूंक आनी तुजो वाव चालू दवरूंक. ह्या गवळीक वर्सान आमी आमच्या दोन प्रांतांत सगल्या फिरगोजांनी फिरगोज गवळीक सभेची नवी फुडारी वेंचून काडटल्या. तुवें सुरू केल्लो वाव आमच्या फिरगोजांनी चालू दवरूंक फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं वेंचून काडटाय. तो सगल्यांक सांगाता घेवन एकचारान सहभागिलीपणान पादविकाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी वेंचून काडूंक आमकां तुजे कृपेन भर. आमी बावार्थ्यांनी खेरीत भाशेन लौकिकांनी आपले आपोवणें वळखून आमच्या फिरगोजीच्या आनी फिरगोज गवळीक सभेच्या वावरांत तशेंच ही गवळीक सभा पुनर्स्थापने तयारेन उमेदीन आनी व्हडा मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसांवां आयत्या मनान खाण मारूंक पवित्रित्वेचो आदार
ओगेपणान आमकां मागता. हे सगळे आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगळे सुवातेर सगळ्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या ससनांक आमीन. आज सांजे किरीत भाशेन आमचे PPC फॉर्मेशन आसतलें चोत्रायदरात उगडास करता परतून एकदां. आज सांजे आमचे फिरगोजीन किरीत भाशेन 6:30 वाजता PPC फॉर्मेशन जातलें. गायन घेऊया E12 पेज नंबर 84 E12.